स्ट्रेट वता आमच्या चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्याक जाणून घेवया आयच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स कितें आहा त्यो. लौकीक कितें आसा? प्रमोद, पयलीं सगळ्यांत पयलीं बुलेटिन येयला त्या बुलेटिनाच्यो डिटेल्स दिता. आयज परत 3027 रिपोर्ट्स येयल्ले हे जावन टेस्ट जावन तेजो पॉझिटिव्ह 222 पॉझिटिव्ह जाले. पॉझिटिव्हिटी रेट 7% आणि रिकवरी म्हणजे 277 लोक रिकवर जाल्या कोविडांतल्यान आणि सध्या एक्टिव्ह केसीस 2667 गोंयांत आसा. डेथ बुलेटिनू येयल्ल्या आयज टोटल 5 डेथ जाल्या, 3 GM. दुसरी अपडेट प्रमोद, जे सीएम मेळ्ळो सकाळीं ताका म्हणले कर्फ्यू जो आहा, स्टेट कर्फ्यू जो आहा तो सोंपत येयल्लो आहा. सो तेणी म्हटलें आनीकूय फुडें एक्सटेंड जातलो कर्फ्यू, इतल्या बेगीन हें जावपाना. 2 दिसां भितर तेजो अपडेट येतली. दुसरें तांकां आमी डेल्टा प्लस व्हायरसाचेर विचारलें. डेल्टा प्लस व्हायरसान सांगलें तेणी बॉर्डरीचेर चेकिंग स्टार्ट केलां म्हणून. बॉर्डरीचेर प्रायवेट लॅबांक तेंच्यांनी एप्रोच जालें की तेंचे टेस्टिंग सेंटर्स थंय घरा बॉर्डरी वयल्यान जे लोक भितर सरता तेंचे थंय टेस्टिंग करपाचें. सो आतां पर्यंत केरी आनी पत्रादेवी चेकिंग ऑलरेडी स्टार्ट जालें. टेस्टिंग स्क्रिनिंग थंय एंटीजन टेस्ट करता ते. दुसरे ते काणकोणचे पळय, मागीर मोर्लें, दोडामार्ग ह्या जाग्यांचेर ते हें करतले जंय आरोग्यम लॅब आनी थायरोकेअर हे 2 प्रायवेट लॅब तांकां थंय सेटअप, प्रायवेट लॅब आपले युनिट सेटअप करता थंय. ₹275 पर टेस्ट पडटलो थंय, एंटीजन टेस्ट. सो हे तेंचे डेल्टाचे जालें. दुसरी एक स्टोरी ब्रेक करपा आसली ती म्हादयचो इश्यू फाटल्या विकानूच घेतलो जेन्ना डॉक्टर म्हणजे एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र केरकरान हो विशय काडलो की म्हादयच्या टिमीन चडशे आतां जे ऑफिसर कर्नाटकाक लिंक आशिल्ले, कर्नाटकाक जल्मान येयल्ले, कर्नाटकान शिकलेले ऑफिसर आतां म्हादयच्या सेलान आहा म्हणून. आमचे कडेन फूल डिटेल लिस्ट आहा. तितून म्हादयचो WRD खात्यांचो म्हादयचो सेल आहा. तितून 9 इंजिनियर आहा. 9 7 इंजिनियर हे कर्नाटकांतले आनी 2 गोंयचे. आनी ते 2 गोंयचे आहा तितून एक गोंयचो आहा तो डेस्कार काम करता, म्हणजे तो फिल्डार वचना. आनी एक दुसरो असिस्टंट इंजिनियर आहा गोंयकार, तो एकटो, ताका सगळे म्हादयचे खबर आहा आनी तो फिल्डार सदांच इन्स्पेक्शन आसतना तो आसता. बाकीचे आमी जर पळयलें, चीफ इंजिनियर जो WRDचो आहा प्रमोद बादामी तो कर्नाटकाचो आहा. मागीर एडिशनल चीफ इंजिनियर म्हादय टिमीन आहा WRDचो, जो म्हादय टिमीन आहा तो एरिगेट टिमीन तो कर्नाटकाचो. मागीर सर्वेयर मेन आहा बासुटकर, तो कर्नाटकाचो. असिस्टंट सर्वेयर नयना कुलकर्णी म्हणून आहा ते कर्नाटकाचे. मागीर सतीश पाऊसकर म्हणून आहा तो कर्नाटकाचो, जो सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आहा. तेजे उपरांत कृष्णकांत पाटील म्हणून आहा तो कर्नाटकाचो. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहा तो अनंत कादोळकर म्हणून, तो कर्नाटकाचो. म्हणजे 7 ऑफिसर हे कर्नाटकाचे. तितूंतल्यान आतां एक आमी डिपार्टमेंटान गेले की बाबा हे कशें चल्लां तें पळोवपाक, जाल्यार आमकां अपडेट येवपाक लागली की मातशे न्यू चीफ इंजिनियर येतून आनी मातशे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाल्या थंय. म्हणजे तेंचे इंटरनल पॉलिटिक्स. तितूंतल्यान जे दिलीप नायक हांगासर जे म्हादय टिमींतले जे इंजिनियर आहा तेंचे ते प्रमोशनाक ड्यू आसले, तेजे प्रमोशन कुशीक दवरलें. आनी ते कुशीक दवरता आसतना अशें जालें की WRDची एक सिस्टम आहा की गव्हर्मेंटान हें केल्ली की 75% डिग्री होल्डर जे इंजिनियर आसतात तांकां प्रमोशन दिता आनी 25% डिप्लोमा वाले. त्या हिशोबान गव्हर्मेंटान एक फायल अप्रूव करून धाडलेली, जितून 6 डिग्री होल्डर आसले, 2 डिप्लोमा वाले. पण न्यू इंजिनियर येतून दिसता तेणी चेंजीस केले आनी 3 डिग्री होल्डर घेतले आनी 3 डिप्लोमा वाले. डिप्लोमाला एक वाडयलो आनी तितून ते प्रमोशनाकूय कर्नाटकाचेच आसले. आनी 2 प्रमोशनां करपाक मेळटा आसतना तेणी करुना, ती कुशीक दवरल्या. तेणी तुजे प्लॅन कितें आहा तें खबर ना. तितूंतल्यान बेजार जावन हो जो गोंयचो ऑफिसर जो म्हादय टिमीन आसलो, तेणी डिपार्टमेंटाक कळयलें की आपल्याक आनी ते म्हादय टीम हितून सेलान आनी काम एकट्याक करपाचें ना. डिपार्टमेंटान ऑलरेडी आमचेर अन्याय जाता हांगासर. टॉप लेवल सगळे कर्नाटकाचे ऑफिसर आसल्यानूय एक प्रॉब्लेम जावपाक लागला. आमी गजाल सीएमाच्या लक्षान हाडून दिली. तेणी म्हटलेलें की प्रॉब्लेम जावचो ना, पण हेजेर विचार करता म्हणून सांगलें. अजून पर्यंत तेजेर कांयच सोल्युशन वा तेजेर कांयच उपाय असो सीएमा कडल्यानूय येयल्लो ना. सो लौकीक, वॉट यू आर टेलिंग मी एंड वॉट यू आर टेलिंग एंटायर गोवा, हांव जस्ट गोंयच्या जनतेच्या निदर्शनाक ही गजाल हाडपाक सोदता की आज मेरेन आमी स्टोरी केल्ली लास्ट वीक की म्हादयच्या पॅनलाचेर सगळे जाण कर्नाटकाचेच आसात म्हणून. आतां लक्षांत येता की जो एक मनीस गोंयचो आशिल्लो, जो स्वता फिल्डार वचून काम करतालो, त्या मनशानय इंटरनल पॉलिटिक्साक लागून डिपार्टमेंटाच्या सांगलां की आपल्याक त्या पॅनला वेल्यान काडात म्हणून. सो प्रॅक्टिकली सद्याक, आनी हे गोंय सरकारान नियुक्त केल्ले पॅनल, सो ताजेर कोण आसा तर सगळे कर्नाटकाचे आसात. आनी जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी हांव लौकिका एकच प्रश्न विचारतां, जर कर्नाटकाचे आसात जाल्यार कर्नाटकांतले खंयचे आसात?
कर्नाटकाचे आमकां डिटेल मेळटा की हे म्हणजे बॉर्डर एरिये म्हणजे मलप्रभा तितून आमकां थोडे मेळटा मलप्रभा डायरेक्ट लिंक आशिल्ले बेळगांवचे ह्या एरियेतले लागीं एरियेतले जे गोंयान जॉबा खातीर पयलीं येयले पयलीं रिक्रुटमेंटा तेंकां घेताले ते शिक्षणूय तेंचे थंय तेंचे घरा थंय आहा म्हणजे कंप्लीट रुट्स तेंची कर्नाटकान आहा गोंयच्या डिपार्टमेंटान ते टेक्निकल पोस्टा खातीर ते कामाक आहा. आनी एक गजाल मुद्दम सांगपाची राजेंद्र केरकर सराचे आमी हेजेर हे घेतलेले मत घेतलें तेणी सांगलें की हे खूब डेंजरस गजाल ही म्हादयची केस ते कर्नाटक म्हणजे तिंका इमोशनल अटॅचमेंटूय आसतलो आपले स्टेटी बद्दल तेवटेन अशें आसपाक शकता. आनी अशी एक केस जाल्ली आहा पयलीं की जेन्ना नाटकर्णी एजी नाटकर्णी जेन्ना ही केस हाताळटाले तेन्ना एका कर्नाटकाच्या ह्या डिपार्टमेंटातल्या गोंयच्या डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटातल्या ऑफिसरान थोड्यो डिटेल्स इम्पॉर्टंट डिटेल्स कर्नाटकाक लीक केल्ल्यो आनी ते मागीर तिंका कळ्ळे उपरांत तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक नोटूय मूव जाल्लो की बाबा ह्या ऑफिसराची एक्शन जावपाक अशी घटना पयलीं घडलेली आसतना आतां क्रुशियल स्टेजीचेर ही अशी टीम दवरप गोंय सरकाराक परवडपाचें ना अशें दिसता. गोंय सरकाराक परवडपाचें ना सोडून दी गोंयकाराक परवडपाचें ना अशी परिस्थिती आसा. आनी ह्यो ज्यो डिटेल्स पळयल्यो तुमी जाल्यार जे ऑफिसर्स आसात तांचे मूळ घर किंवा मूळ गांव हो त्याच भागा भितर आसा ज्या भागांतल्यान कर्नाटक म्हादय व्हरपाक सोदता. मलप्रभा बेजिनाच्या लागीं तेकून कांय जाणांचे हातूंत भितर गांव आसात. सो सरकार करपाक कितें सोदता आनी अचीव कितें करपाक सोदता हो प्रश्न पडपा सारकी परिस्थिती. आनी जो एक ऑफिसर गोंयकार जो फिल्डार वचून काम करतालो ताणें सद्याक सांगलां की आपल्या ह्या पॅनला वेल्यान काडात कारण खंय तरी ताकाय दिसता की आपल्याक डिपार्टमेंटच सायडलायन करता म्हणून. ही सद्याक परिस्थिती आसा. कितली गंभीर आसा हें पळयात.